पहिले वाचप जोशुवाच्या पुस्तकांतले वाचप. जोशुवान शेकेमांत इस्रायेलाच्या सर कुळयांक जमो केल्यो. उपरांत ताणें इस्रायेलाच्या मालगड्यांक, फुडाऱ्यांक, न्यायकर्त्यांक आनी अधिकाऱ्यांक आपयले आनी ते सगळे देवा मुखार हाजीर जाले. तेन्ना जोशुवान सगळ्या लोकांक म्हळें, सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव अशें सांगता, पुरातन काळार तुमचे पुर्वज न्हंयचे पलतडी वस्ती करून आसले आनी ते परक्या देवाची सेवा करताले. ह्या पुर्वजां पैकी आब्राहामाचो आनी नाहोराचो बापूय तेरा एकलो. हांवें तुमच्या पुर्वजा आब्राहामाक न्हंयचे पलतडींतावन भायर हाडलो आनी ताणें सगळ्या कानान देशांतल्यान बोवाशें केलें. हांवें ताची संतत वाडयली आनी ताका इजाक दिलो. इजाकाक हांवें जाकोब आनी एसेव दिले. हांवें एसेवाक सेईराचो दोंगराळ प्रदेश ताचे वस्ते खातीर दिलो. जाकोब आनी ताचे पूत इजिप्ताक गेले. हांवें मोइसेक आनी आरोनाक धाडलें आनी इजिप्ताक हांवें तें केल्ल्या विचित्र कृत्या वरवीं शिक्षा लायली. उपरांत हांवें तुमकां तेंचें भायर हाडलें. हांवें तुमच्या पुर्वजाक इजिप्तांतले भायर हाडलें आनी तुमी तांबड्या दर्या कडेन आयल्यात. पूण इजिप्तकार आपल्या रथां आनी घोडेसवारांसवे तांबड्या दर्या कडेन पर्यंत तुमच्या पुर्वजांची पाट धरून आयले. तेन्ना तुमच्या पुर्वजांनी सर्वेस्पराक बोब मारली आनी तांणी तुमचे आनी इजिप्तकारां मदें एक दाट दुवरी पडाशी केली आनी दर्यो पाटी वसो करून ताणें तांकां बुडयले. हांवें इजिप्तांत केल्ली ही सगळीं कृत्यां तुमी तुमच्या दोळ्यांनी देखल्यात. उपरांत तुमी जायतो काळ आरण्यांत वस्ती केली. तेन्ना हांवें तुमकां जोर्दनाचे पलतडी आसलेल्या आमोरितांच्या देशाक व्हेले. ते तुमचे कडेन झुजाक देवले आनी हांवें तांकां तुमच्या हातांत घाले. तुमी तांचो देश स्वाधीन केलो, कित्याक हांवें तुमचे पासून तांचो नाश केलो. उपरांत मोवाबाच्या राया जपुराचो पूत बालक इस्रायेला विरोध झुजाक देवलो. तुमचेर शिराप घालचे खातीर ताणें बेयोराच्या पुता बालामाक आपोवंक धाडलो. पूण हांव बालामाक आयकलो ना आनी ताणें तुमचेर आशिर्वाद घालचो पडलो. अशें हांवें तुमकां बालाकाच्या हातांतलें निवारलें. उपरांत तुमी जोर्दान उतरल्यात आनी जेरिकोक आयल्यात. जेरिकोचे निवासी तुमचे कडेन झुजले. ते स्परी, आमोरीत, पेरिजीत, कानानीत, हितीत, गिरगाशीत, हिवीत आनी जेबुसीत हेय तुमचे कडेन झुजले. पूण हांवें तांकां सगळ्यांक तुमचे अधीन केलें. हांवें तुमचे मुखार गांजील मुसांक धाडलें आनी तांणी दोगां आमोरीत रायांक तुमचे मुखले दोंडायले. हें काम तुमचे तलवारीन वा तुमच्या दोंडवान केल्लें न्हय. ज्या देशा पासून तुमी वावंट काडूंक ना तो देश तुमकां दिला. तुमी बांदूंक नातल्या शहरांनी तुमी वस्ती करतात. तुमी लावंक नातल्या दाकां आनी जायतना माळ्यांतले तुमी आतां खातात. देवाचें उतर हें. कीर्तन. हालेलुया. सर्वेस्पराक अर्गां दिया, कित्याक तो बरो, कित्याक ताचो मोग ससनाक तांगता. देवाच्या देवाक अर्गां दिया, कित्याक ताचो मोग ससनाक तांगता. दनयाच्या दनयाक अर्गां दिया, कित्याक ताचो मोग ससनाक तांगता. आपले परजेक आरण्यांतल्यान ताणें सोलोवन व्हेली
कित्याक ताचो मोग ससनाक तांगता। व्हड रायांचो ताणें संहार केलो, कित्याक ताचो मोग ससनाक तांगता। बलिश्ट रायांक ताणें जिवीशी मारले, कित्याक ताचो मोग ससनाक तांगता। मातेवा प्रमाणे सुवार्ता। तवळ थोडे फारिसेव जेजू सरशीन येवन ताका पारखुंच्या इराद्यान अशें सवाल करी लागले। खंयच्याय कारणा खातीर एक मनशान आपल्या बायलेक सोडयेतकी जेजून तांकां जाप दिली। आरांबारस रसनारान तांकां दादलो आनी बायल कन्न रसली अशें म्हणलें तुमी वाचला न्ही। आनी ह्या कारणा पासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपल्या बायलेक एकवटतलो, तीं दोगांय एक जीव जातली। त्या देखून ह्या फुडें तीं दोगांनय बागार एकच। त्या पासून देवान जोडी केलां ते मनीस मोडिना जावं। ते ताका म्हणाले, तशें जाल्यार एक दादल्यान वेगळ्या सराची एक चीट बरोवन आपल्या बायलेक सोडयेत म्हूण मोयजेन कायद्यानिशी परवानगी दिल्ली, कित्याक जेजून तांकां जाप दिली, वय तुमी तुमचेच कुशेचे देखून मोयजेन तुमच्या बायलांक सोडूंक तुमकां रजा दिली। पूण आरंभातावन अशें नातलें। हांव तुमकां सांगता, जो कोण वैभिचाराच्या एकाच एक कारणा शिवाय आपल्या बायलेक सोडता आनी दुसरे कडेन लग्न जाता, तो प्रदवार आदारता। ताका शीस म्हणाले, दादल्या बायले मदली गजाल अशी जाल्यार काजर जायनातलेंच बरें। ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, हें उतर सकडी मानून घेशेनात। जांकां तें देणें मेळ्ळां ते मात्र तें घेतीत। आसात थोडे हिस्डे जल्मातावनूच अशें, आनी थोड्यांक मनशांनी हिस्डे केल्यात, आनी थोड्यांनी सर्गीच्या राजा पासून आपणाकच हिस्डे करून घेतल्यात। जो कोण हें उतर मानून घेवंक शकता तो तें घेवं। देवाचें उतर हें